Okay, let's go. Actually, anything that heals you, the sound that heals you, for me, it's music. Right? मेन थिंग हांव रावता कारवार सो आमगेर कारवार रिप्रेझेंट केलो सो कारवाराचेर अशे रिलेट जाले ते सगळ्यांक सो सगळ्यांना दुसता अशें चिकून तूं चल समाधानी रावन आपले जिवीत दुखल या दोर मजा शाने तूं खूब बरो आसा हांगा हॉस्पिटलान थोडे जिवाची भीक मागत आसा. I think rapping obviously is an expression of what happens in the society. कितले मजा येता तुका सांगल्यार कळचे ना केन्ना यो आमगेर कारवार मागीर वापस वयचो ना. नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीक वर्ल्ड म्युझिक डेच्या निमतान आमच्या वांगडा दोन असे लोक जोडटा ज्यांचे म्हाका दिसता हांवें खरें नांव जर तुमकां सांगलें जाल्यार तुमकां व्हडलीशी तांची वळख जावची ना बट तांचे जे स्क्रीन नेम आसा ते जर सांगले जाल्यार डेफिनेटली तुमी आणि ऑब्वियसली तांचे फॅन बेस वूड बी मोर एक्सायटेड टू सी दीस शो. म्हाज्या बरोबर जोडटा अमित नायक AKA वेकिंग ग्रंट आणि अनिकेत चिरेखनी AKA एक्रूज. आता वेकिंग ग्रंट हाका वेगळी वळख करून दिवपाची ना. अमित नायक एका म्हाका दिसता पुराय गोंय वळखता विथ हिज रॅपिंग स्टायल आणि one guy whom I stumbled upon recently is someone from Karwar, that is Aniket Chirekhani AKA Cruz. Welcome to the show. Hi. म्हाका खरें दिसतालें I wish it was in more person because you know when musicians किंवा सिंगरांक जेन्ना अशें इंट्रोड्यूस करता आर्टिस्टांक इंट्रोड्यूस करता तेन्ना व्हडल्यान अशें कॉन्सर्ट बिन्सर्ट त्या स्टायलान इंट्रोड्यूस करता. आय एम सो सॉरी हांव हांगासर ते करपाक पावलें बिकॉज यू आर एट युअर होम टावन अँड वी आर हियर इन द स्टुडिओ. आवर्जून माझ्या व्ह्युअर्सांक सांगपाक सोदता की वी हॅव टू म्युझिशियन्स मोर इम्पॉर्टंटली रॅपर्स. वन इज फ्रॉम गोवा जेका तुम्ही सगळे वळखता दॅट इज अमित नायक आणि दुसरो जो आसा आमचो दॅट इज क्रूज जॉयनिंग अस फ्रॉम कारवार. फर्स्ट ऑफ ऑल म्युझिक इज अ बिग जॉनर यू नो आम्ही कितके व्हडले उलयले वी कांट यू नो डिस्क्रायब इट एज सच बट तुम्ही दोगूय जाण काम करता इन अ व्हेरी स्पेसिफीक व्हेरी नीश मार्केट दॅट इज रॅपिंग. म्हाका एक सांगा तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा इन टर्म्स ऑफ यू नो अंडरस्टँडिंग दिस कायंड ऑफ म्युझिक फॉर युअर सेल्फ. एक्चुअली रॅपिंग कितें आतां एकदम अशें आतां स्टार्ट करूं जाय आतां आयकले आतां स्टार्ट करूं जाय म्हणल्यार तशें जायना. आतां कितें चायल्डहूडच्यान आयकते आसा ते तेन्नाच्यान बायक करता ते सो एक तें उरता की तूं ल्हान आसतना जेन्ना तें आयकलां तूं तेतूं भितर एक आसा पॅशनेट आसा तूं तुका आवडटा तें जाल्यार तूं करतलो की तूं पयलेच्यान तेतूं आतां तूं लोकांक पळोवन अरे देवा हो करूंक लागले हांव बी करता एक फाटी मारता तशें करूं जाल्यार केन्ना जायना तें. तूं पयलेच्यान पॅशनेट आसा जाल्यार भितरल्यान येतलें तें आपूण. Okay. Amit, if you can join me, what is music for you, especially when you rap? Kriya, music is a lot of things, man. But केन्ना स्ट्रेस जाल्यार लायक एक्स लायक स्ट्रेस फर्स्ट मागीर परतून केन्ना तो क्लियर आसता तेन्ना डिस्ट्रॅक्शन काही फील जाता. इट हील्स ऑल्सो इन टाइम्स ऑफ नीड एंड अगेन यू कॅन एक्सपेरिमेंट विथ इट यू कॅन एक्सप्रेस yourself with it. So music is a lot of things. Music actually anything that heals you, the sound that heals you, for me it's music. Okay. म्हाका एक सांग अनिकेत, इफ यू कॅन जॉइन मी अँड यू नो आन्सर मी सेइंग दॅट तुवें म्हटलें की ल्हानपणापासून ते इवॉल्व जावपाक जाय. यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका आनी एक ऑडियन्साक सांगपाक जाय की आय स्टंबल्ड अपॉन क्रूज वेन वी वर रिसर्चिंग म्युझिक फॉर अ प्रोमो जे वी आर नाव प्रुडंट इज अवेलेबल नाव इन कारवार एज वेल. त्या टायमार आय स्टंबल्ड अपॉन हिम अँड यू नो इंटरॅक्शनाच्या वेळार म्हाका दिसलें की ही हॅज टू बी फीचर्ड ऑन अ प्रोग्राम अँड वॉट अ वंडरफूल ओकेजन लायक वर्ल्ड म्युझिक डे वेर रॅपर्स आमच्या वांगडा जुळटा आनी ऑब्वियसली वन फ्रॉम कारवार अँड वन फ्रॉम गोवा. हो तुजो प्रोसेस जो आसा अनिकेत ऑफ यू नो इवॉल्विंग विथ म्युझिक हो सुरवात तुवें म्हटलें की पॅशन आसपाक जाय. ही जी सुरवात तुका कशी जाली? ऑब्वियसली इट्स अ डिफरंट जॉनर ऑल टुगेदर. सो एक्चुअली कितें जालें हांव पयलीं कारवार रावनाशिल्लो. एक्चुअली आमी पयलीं उत्तराखंड रावताशिल्ले. उत्तराखंड आनी दिल्ली म्हागेलें चायल्डहूड उत्तराखंड आनी दिल्ली स्पेंड जालें. सो ते सायड कितें पंजाबी म्युझिक आनी हिपहॉप हे खूब चलताले पयलींच्यान. आतां कारवार कितें रिसेंट केलां 6-7 years बॅक बट ते सायड हांव केन्ना जाल्लो तेजे पयलींच्यान चलताले. सो थंय म्हणल्यार सगळे फ्रेंड्स ते पंजाबी म्युझिक हिपहॉप सो आयकून न्ही आमी तेंगेल रॅप करताशिल्ले की आतां म्हणटा व्हड जालें की कळ्ळें रॅप कितें स्वता बरोवं जाय स्वता करूं जाय. सो तेजे नंतर कळ्ळें तेजे नंतर दिसलें मनात की आमी बी बरें सो बरयता करता शिकते गेले सगळ्या कडेन सो आज एक पावला खूब वयचे सांगपार आज पावला खंय आतां स्टार्टच हे खाली.
अमित ऑब्वियसली पॅशन म्युझिकाक आसपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता तुज्या सारको पॅशनेट म्युझिशियन हांवें पळोवंक ना बिकॉज इफ नॉट मेनी नो दॅट यू वर पार्ट ऑफ प्रुडंट वन्स अपॉन अ टायम ताच्या नंतर यू चोज पॅशन ओवर युअर प्रोफेशन जे यू सेड 9 to 5 or टिपिकल जॉब दॅट इज नॉट वॉट यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस आनी क्रिएटीव फिल्डान तुका काम करपाचें असलें तुजो हो प्रोसेस जर्नी जी आसा इट्स व्हेरी कमेंडेबल ताच्या बद्दल कितें सांगून दिसता कितें आसता खबर आहा सर्वायवल इज अ क्रुशियल पार्ट ऑफ लायफ सो तितून सर्वायवलाचे हितून मरे आमी केन्ना केन्ना आमचे पॅशन ऑर वॉट एवर आर गोल्स आर ड्रीम्स वी पोस्टपोन इट फॉर टायम बींग That for survival, I tried to like म्हणजे फॅमिलीक हेल्प करपा जाय रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी जाय न्हू सो सगळे हे करपा जाय म्हणून बसलो हांवें ते बट एट लास्ट वी हॅव दीस वन लायफ न्हू केन्ना सोंपत काबार जायत खबर ना इन कोवीड वी हॅव दीस रियलायझेशन दॅट लायफ इज वन शॉट एंड यू हॅव टू लिव इट रायटली सो दिसले तेन्ना पळय स्टुडंटा पयलीं हांव यूज टू वर्क एज अ मायनींग इंजिनियर मायनींग धुल्लो खाल्लो वत खाल्लें मागीर म्हटल्यार सो मायनींग बंद जाली मागीर स्टुडंटान पावलो आनी yeah I had many experience with different people got to know many people so in term I became wiser in life and I couldn't express more about it since I was like meaning my work my time was more consumed by the work at a company of student so I was kind of losing myself in my own identity kind of so ताका लागून instead of like living the life of someone else म्हणटा पळय I couldn't experiment more. I couldn't test my limits also. So ताका लागून म्हटलें आसूं इट्स नाव और नेवर फुडें कितें जाता तें जालें सगळेच जर फुडाराचे चिंतून पडले the two things that meaning that is the most important and the most underlying कितें म्हणटात तें एक desire आणि दुसरं fear desire makes you do things but the fear holds you down at the same time so ताका लागून म्हटल्यार रिस्क घेवया आता सोडले आता मागीर कोरोना येयलो आता सगळे हाल्ला रे then again I don't regret anything you wanted to dive into this creative field of yours जशें तुवें म्हटलें it is one life you have to enjoy you have to try and give the best shot possible I think that is what you've done म्हाका एक सांग this art form is not Indian it is more of a western influenced आयज जेन्ना हो आर्ट फॉर्म आमी खूब भुरगे एक्सेप्ट करता तुमच्या सारकिल्ले you do rapping on a consistent basis तुमकां फॅन बेजूय आसा फॉलोविंगूय आसा ह्या ग्रॅज्युअल शिफ्टा बद्दल तुका फर्स्ट ऑफ ऑल अमित तुका कितें दिसता देन अनिकेत can join and share his views rap is for me rap is more about expressing आता सध्या कितें we live in a closed world like even the social media has given us the platform of expressing our beliefs or whatever पूण भितर कितें आतां लोकांची हॉबीज जाल्यार ऑफेंग जावपाची न्हू एका so in rap at least you can indirectly or directly if you want to be bold with lyrics and you can directly speak out with rhymes or whatever with beat music and कितें आतां खबर you can connect to more people and only those rappers who have posted or who have talked about a relatable topic have become successful so far ते कित्याक खबर आहा लोकांक आतां कितें आयकपाक जाय जे आपल्या मनान आहा तें फुडल्या वचून आयकपाक जाय न्हू so the youth are kind of it is the lost generation I have one song also on this topic आता सध्या मरे सगळे हालना तांकां कितें जावप तेच खबर ना म्हणजे most of the youth feel confused at least at the teenage level or maybe till they achieve something or maybe get somewhere so in that frustration they kind of listen to music or listen to rap songs and feel motivated and stuff no so ताका लागून युथा मदीं रॅपूय मातसो जाता रे डेव्हलप जाता म्हटल्यार जाला and even they want to try and express their own life goals or life struggles and all through music and rap is the best way to do that no so everyone wants to be a part of that and the movie भी आता येयले ना तेन्ना गली गँग तेन्ना कितें जालें सगळे मागीर अपना टायम आयगात न्हू दॅट वॉज द मोस्ट रिलेटेबल थिंग इन इंडियन सिनेमा अपना टायम आयगा सगळे तेच रावला न्हू आपलो टायम येतलोच रे so that inspired everyone even Goan rap scene was not that much before that movie
इट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन आमी पळयता की ऑब्वियसली आमीतूय कोंकणींतल्यान रॅपिंग करता तूं कारवारी जी डायलेक्ट आसा स्टायल आसा तातूंतल्यान रॅपिंग करता वेदर इट इज आमगेल कारवार आसूं किंवा बाकीचे तुजे सॉंग्स आसूं सो ऑब्वियसली द लँग्वेज प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल द सोसायटी ऑर द कल्चर दॅट यू ग्रो अप plays a very important role in your music. ह्या कल्चरल शिफ्टा बद्दल बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न आर्ट फॉर्म आणि यू आर मिक्सिंग युअर कल्चर युअर लोकल लँग्वेज विथ इट अँड प्रेझेंटिंग टू द वर्ल्ड हाऊ डिफरंट अँड हाऊ इज बेसिकली युअर एक्सपिरियन्स रॅप असं खरें म्हणल्यार तशेंच बट कितें आतां आमी हिंगा आतां आमी इंग्लिशान केले सो तितले लोक रिलेट करनाले आतां हिंगचे लोक कितें हा थोडे यंग एज थोडे पोरा सगळे आसात तेंकां कितें आतां हिंग कोंकणी उलयतात सो आतां आमी थिंक करूं जाय ते आमी एक कोंकणी भितर कंटेंट करूं जाय सो हांव थिंक केलो की एक कोंकणी कंटेंट थिंक केलो ओके तेतू भितर बी मेन थिंग हांव रावता कारवार सो आमगेर कारवार रिप्रेझेंट केलो सो कारवाराचेर अशें रिलेट जालें ते सगळ्याक सो एक ते असते की आमगेल एक कोंकणी म्हण एक बरे रीच मेळटा तेका एक उरूं जाय की रिप्रेझेंट करूं लागला म्हण सो बरें जाता तशें करून केल्यार कितें बी केल्यार तशें चलना तें ओके आणि एक तुका हांव विचारपाक सोदता की ऑब्वियसली आर्ट फॉर्म जे आमचे आसा ते कसलेय मागे आर्ट फॉर्म आसूं ते इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द सोसायटी दॅट वी लिव वॉट एवर द प्रॉब्लेम्स आसूं कितें आनी कितें वेगवेगळे इशू आसूं हे जेन्ना आमी मांडटा तेन्ना तुज्या हितूंतल्यान हाऊ डिफिकल्ट ऑर हाऊ इजी इट इज टू कन्विन्स तुवें म्हटलें की त्या लँग्वेजींतल्यान ते करपाक इजी पडटा एक्चुअली कशें आसा आतां हांव मागे लायफाचेर सॉंग बरोवंक गेलो न्ही तर हांव बरोवं शकता फटकन मागे लायफा भितर कितें चलूंक लागला म्हाका खबर उरता तेजे बद्दल हांव कितें बी सांगूं शकता बट आतां एक सोशल टॉपीक इशू कितें बी आमगेले सोसायटी भितर इशू चलूंक लागला या कितें बी एक दुसऱ्या टॉपिकाचेर बरोवचें न्ही सो आमकां एक सोंचचें पडटा सर तितूर स्टडी करचें पडटा की थोडे दिवस काडचे पडटा कितें चलूंक लागला कशें उरता सो तशें करून आमकां स्टडी करचें आतां थोडे दिवस पयलीं हांवें वुमेन एम्पावरमेंट आनी नो रॅपचेर एक सॉंग काडिल्लो सो तशें करून एक सोशल टॉपिक्साचेर अशें तेजेर म्हणल्यार अशें काम करूंक खूब बरें दिसता की आमी कोणाक दुसऱ्याला आवाज जाता पळय केन्ना आनी लोक आमकां हें करता पळय मोटिवेट की तूं खरें सांगलो तुगे उलये भितर दम आसा तें म्हणल्यार थोडें बरें दिसता आनी खरें अशें दिसता की लोकांक आवाज आमी जाय म्हण आमगेल सॉंग करूंक आमकां आवडटा आमगेल फिलिंग्स आमी सांगतात आमी उठून कितें करतात आमगेल बरें कितें चलूंक लागला लायफांत अप्स एंड डावन्स ते सगळें आमी करतात आमी सांगतात ते लोकांक बी रिलेट जातात बिकॉज जास्त अप्स एंड डावन्स रिलेटेबलच उरतात सगळ्या लायफांत सो ते रिलेट जाता ते आवडटा बट आमी कितें लोकांसाठी सांगता पळय एक पर्टिक्युलर एक तूं एक टॉपीक सांगलो पर्टिक्युलर तो खूब वायट चलते आसा सो ते रिलेट करतात तेन्ना तुका लोक खूब मोटिवेट करतात बरें सांगतात तेन्ना तुका दिसता की चार लोक म्हाका बरें सांगूंक लागले म्हाका आनी करूंक जाय खूब मोटिवेट जाता तेन्ना म्हाका ओके अमित again same question to you expressing what is happening around our world music gives you an expression to give it to people आणि very subtle way आणि very humorous way very musically तुका ते करपाक मेळटा ह्या विशयाचेर तुका कितें म्हणून दिसता दॅट इज द बेस्ट वे रे इजिली तुका कळटा न्हू चार लोकांक तोंटी मारूंक मेळटा इनडायरेक्टली डायरेक्टली कळ्ळें तुका आनी it is a must actually there is a quote no tolerance leads to burst केन्ना तरी भितरले सहन शक्ती सोंपता तेन्ना आमी नाका तें करूंक पावता करता एक्चुअली so instead of that we can channelize the same energy into creating something new that will be the best and that is what I've been trying to do from so long because even I've been insane I go insane sometimes when I can't help out when I find myself in a helpless situation कितें पळयता injustice जाता कितें कांय करूंक शकना कितें करता तकली आपटा खंय ना दब्बना so त्याला घराल ती चार उतरां बरयली and just try to convey that message so that people get away or people think about the same issue and yeah together we can do a lot of stuff no अमित तुका जर हांव विचारीत की लास्ट काही दीस पयलीं तुवें जे मे बी काही लायनी बरला अगेन एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ वेदर इट इज सोशल इश्यूज ऑर कितें आसा जाल्यार इफ यू कॅन जस्ट मे बी हम फ्यू लायन्स इफ पॉसिबल ओके सगळे हांगा दुसता अशें चिंतून तूं चल समाधानी रावन आपले जिवीत दुखल याद दवर म्हज्या शाण्या तूं खूब बरो आसा हांगा हॉस्पिटलान थोडे जिवाची भीक मागत आसा थोडे देवळान वचोन बरी रीत मागत आसा आनी रीत शिकोवपाक बरो देव सोदीत आसा अरे कशें सांगू तुका म्हजें चिंत तरी आसा तूं शो ऑफ करता म्हाका सगळें खबर आसा तूं बरें बरें खाता तरी तूं मरत आसा पॉश सोरो पिता तरी पूण लिवर सुजत आसा तूं येस येस म्हणून तेजेशी भीक मागत आसा मेळोन सुद्दां थोडे हांगा चीट करीत आसा रिपीट
करीत आसा, गिल्ट फ्री जगत आसा, लोकांक इग्नोर करून सुसेगाद जगत आसा. अरे म्हाका तूं सांग, तुवें चिंतला कितें काय सगळ्या भशेन तूंय असो जगत आसा? काय बेटे फॅन्टास्टीक केल्ले फॅन्टास्टीक. म्हाका दिसता एक इजिली एक व्हेरी सिरियस विशय एक ह्युमरस वे किंवा एका बरो सटल वे कसो मांडपाचो तो म्हाका दिसता एक म्युझीक आमकां एक चॅनल दिता. आनी आय थिंक रॅपिंग ऑब्वियसली इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वॉट हॅपन्स इन द सोसायटी. आनी आय थिंक अमित पवन सुंदर हे मांडला. अनिकेत, इफ आय कॅन आस्क यू, तुवें म्हटलें की विमेन एम्पावरमेंटाचेर तुवें सॉंग 4 लायनी बरयल्ल्यो, यू हॅड रॅप. इफ यू कॅन जस्ट शेअर दोज फ्यू लायन्स विथ अस. जमाना है बड़ा खराब, ना किसी को यहाँ शर्म, रोज बलात्कार की खबरें सुन आंखें हुई नम, घर से बाहर निकलना उसका हो गया है बंद, जिसने बेटियां हैं कोई उनसे पूछो कितने गम, गाना ना ये यार का न झूठे प्यार का, ये गाना तो है लड़कियों के अत्याचार का, दबा के रखा था जिसने अपनी जिंदगी को, अब आ गया है वक्त उसकी आवाज उठाने का, रोज सहमी सी रहती कुछ बोल ना सकी, ताने सुन दुनिया के कहीं बहती चुकी, मानो खुशियों से जैसे उसका दूर का हो नाता, और करती भी क्या रोज खुद से ही लड़ती, बाहर निकलने से पहले वो सोचती है 10 बार, साला कोई दरिंदा कहीं कर देना वार, अपने बाप को वो कहती जरा पहुंचाना मुझे, साला जिंदगी नहीं जैसे हो कोई उधार, कौन होता है बे तू उसे कहने वाला कुछ, उसके बाप के ही सपने उसके लिए है सब कुछ, सोच कितने बाप अब भी ऐसे बैठे हैं बेचारे अपनी बेटियों को खोके उसकी याद के सहारे. Amazing, fantastic. Both of you, expressing what is happening in the world. म्हाका दिसता ह्या वेगळ्या शब्दान आनी वेगळ्या इंटरेस्टिंग पद्दतीन म्हाका दिसता आनीक मांडूं शकना आमी. म्हाका एकूच दोगांकूय तुमकां विचारूंक जाय की जशें हांवें म्हटलें, रॅपिंग इज नॉट समथींग दॅट युअर पेरंट्स वूड बी प्राऊड ऑफ. जेन्ना तुमी डिसायड केलें, जेन्ना तुमी रॅपिंग केलें, आयज ऑब्वियसली युट्यूबाच्या माध्यमांतल्यान, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां एक एवेन्यू मेळटा टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ आनी तुमची फॅन बेस क्रिएट करपाक. जेन्ना तुमच्या घरच्यांक कळ्ळें की यू वॉन्ट टू टेक रॅपिंग, वॉट वॉज द रिएक्शन फॉर अमित? फर्स्ट गोवाचें रिएक्शन आयकुया, बिकॉज कितेंय वेगळें करप जाल्यार ऑब्वियसली घरा कडच्यान प्रश्न खूब पडटा. इतलें हें जावना रे, कित्याक भुरगेपणांतूनच रिस्पॉन्सिबिलिटीज पडली माथ्यार. I did my college also under sponsorship scheme by mining companies. So by 18th I was working by the age of 18. So म्हणजे I wanted to be a musician and all that, but then again the circumstances it wasn't in my favor. So after 18 मागीर कामाक लागून मागीर थोडे पयशे सेव करून मागीर डीजे क्लास, मागीर म्युझिक क्लासीस ते घेवन मागीर स्वताक सारकें करपाक जाय ते केले रे. म्हणजे because I wanted to give it a try. And again, keeping my family happy and त्यांचे livelihood effect जायना आसतना. So yeah, obviously the parents will be proud, no? Yes, son is going better. But yeah, I thought of doing or getting into it when I felt independent, okay, financially. Then I करपाक गेलो, कित्याक I didn't want it to risk my family's whatever in finance or whatever, because it is a risk, no? When तुका आतां कितें सोसायटी तुका कितें म्हणटा, काम कर, पयलीं शिक, मागीर कामाक लाग, मागीर सेटल जा, मागीर काजार जा, मागीर कितें भुरगे, मागीर तांकां वाडय, रिटायर जा, मागीर सांजचो बस आनी जगाचेर चर्चा कर. This is the pattern. But we did something else. But yeah, जर्नी नव्हती, आता सध्या चालू झाल्या, पोवया खंय पावता ती. But it's a good thing रे. Okay, Aniket, how was your family reacting to you, trying to get into rapping zone? ऍक्च्युली हांव केन्ना स्टार्ट केलें पळय तेन्ना कोणा खबर नाशिल्लें की हांव करूं लागला. फर्स्ट ते कशें घातले तेन्ना फ्लो ना काय ना, स्टार्ट केले घातले, भयणीक पळयलें, भयणीक मम्मीक दाखयलें. सो मम्मीकूय दिसलें की हांव कितें करूं लागलो इंटरेस्टींग. मम्मीक बी अशे सॉंग्स रॅपिंग बी अशें आमी घरा वाजयत आशिल्लीं न्ही, सो तेका बी आयकून आयकून ते संवय आसा. सो ती तेका आवडलें की हा हो कितें करूं लागला बरें. सो मम्मीक आवडटा आशिल्लें, मम्मीन तेन्नाच्यान सपोर्ट केलें, तुका लिपोवन करनाका हें, मागीर मुखार कर. सो तेन्नाच्यान हांव की खंयचे सॉंग रिलीज जावचे पयलीं मम्मीक दाखयता की हे पळय हे सॉंग म्हागेलें काडला, आयकलें बरें आसा तर रिलीज करता, नाजाल्यार ना. सो मम्मी सांगता ना बरें आसा. सो तशें करून करून करते गेले. एक्चुअली म्हागे डॅडाक काय खबर नाशिल्लें पप्पाक की हांव करूं लागला. पप्पाक आज पसून बी खबर आसा की करता म्हणून, पण अशें तितलें इंट्रस्ट ना पप्पाक, म्हणल्यार की करूं लागला न्ही करूं, पण अशें सपोर्ट ना. ओके, पण मम्मी खूब खूश आसा. आनी आतां केन्नाच्यान ते आमगेले कारवार तरी हिट जाले तेन्नाच्यान मम्मी खंय बी वचूं कारवाराक
जाऊ रिलेटिव्स खंयच्यान मुंबईच्यान सगळे खंयच्यान कॉल येतात की अरे तेणे अशें सांगलो हे कितले ते लोक विचारतात अशें तेन्नाच्यान तरी मम्मी खूब खूश आसा खूब म्हणल्यार खूब आय पण थिंक एक उरता की हा लायफात कितें अचीव बी करचे उरता तो थोडे डिफिकल्ट टाइम आसा आतां स्टार्टींग आसा न्ही थोडे आतां तो जॉब भी करते आसा की हाँ एक थोड़े फाइनेंशियल भी हेल्प जाऊ घरात आता फुल भी हाँ करते आसा की हाँ फुल आपल्याला बेस्ट दिते आसा केन्ना एक येतले की हाँ आता म्युझिकच सगळे तेन्ना सगळे क्विट करतलो हांव की हाँ आता म्युझिक म्हाका सगळें दिवं लागला म्हणून मागीर फॅमिली खुश आसा मागीर म्युझिका पांयान हांव खुश आसा सगळो खुश आसा एक फायनान्शियल स्टेटस येतलो तेन्ना ओके ओके तेन्ना जॉब बी सगळे क्विट करतले आणि तुवें फायनान्शियल स्टेटस आनी सेटल आसपाक जाय लायफान तें म्हटलें की आयज जेन्ना हो पर्स्पेक्टीव चेंज करता गली बॉय सारके आमी पिक्चर पळयले काहीशे MTVचेर आमी टॅलंट हंट्स पळयता फॉर दीस कायंड ऑफ जॉनर आयज हो पर्स्पेक्टीव चेंज जाता तुमकांय रिएक्शन्स मेळटा आसतले तुमच्या फॅन बेजा कडच्यान ऑब्वियसली वेदर इट इज कारवार म्हणा किंवा गोंयांतल्यान किंवा अक्रॉस द वर्ल्ड वाया सोशल मिडिया तुमकां कळटा की पर्स्पेक्टीव चेंज जाता कितको पर्स्पेक्टीव चेंज जाता अनिकेत एक्चुअली कितें आसा आतां एक रॅपर आसा एक तर तेगेले टॅलंट की हा तो खूब एक कोण रॅपर उरता पळय तेका खबर उरता की तो बरयत आसतना कितें करूं लागील उरता तो कितें विचार करता तेगेली कितले मेहनत उरता तेजे फाटी तो एक तेगेले हे बी उरता की हा तो कितें काम करूं लागलो पळय तेजेन न्ही तेगेली घरा म्हणल्यार अशी खुश रावू तो खुश रावता ते अलग एक अशें ओके तेजे रेवेन्यू जावं कितें बी जनरेट जाता न्ही तेजेन तो घरा कडेन करूं अशें की कितें बी आसा न्ही तेगेली फॅमिली जावं तेगेले अरावंड तेका सांबाळूं जाय तो ते हेजेन तेगेले कितें बी टॅलंट आसा पळय तेजेन चलोवन व्हरूंक जाय इतलें तेगेले ख्वाहीश उरताच अशें तेगेले टॅलंट वेस्ट वचूं न्ही ओके अमित So कितें जाता ते एक्सेप्ट करप आनी वी नीड टू चॅनलायज एनर्जी इन अ मोर प्रोडक्टीव वे आय फील आनी कितें करतलो ओके जाता ते जाता पळय कितें आसा सगळ्याक रिएक्शन येतलेंच न्हू बट आय फील of mind is the greatest treasure of all. Despite of having luxury, money, fame, everything, if you don't have peace of mind, then you're lost. So I'm more focused on that. ओके अमित हांव जर तुका विचारीत की लेट अस एंड दिस प्रोग्राम फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट सेलर मे बी बेस्ट रिस्पॉन्स दॅट यू हॅव गॉट अक्रॉस द सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म जर what would be that particular work of yours? म्हाका मरे ते एक सॉंग आहलें आमी केलें लॉकले म्हणून कळ्ळें इट इज बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन गँग वॉर्स रे आमच्या गोंयान आतां कितें येल्लो भुरगो म्हणटा आपूण बाई काय खबर नासता काय ते झगडी करतात कितें करतात हे नाटक करतात मागीर पडटा भितर मागीर एमएलएचे आमदारांचे पांय धरतात सगळे सगळे पयसो आवय बापूय थंयसर नाचतात कोर्टात घालतात हे ते आनी लायफ करता काबार सो द सॉंग वॉज बेसिकली रिक्वेस्ट हे रे तांकां बेश्टे हे करपाक अवे करपाक बाबा एक झगडी करून लायफ काबार करच्या पेक्षा यू कॅन जस्ट calm yourself, tame yourself at that time of moment, at that moment एक फिर 5 सेकंड 10 सेकंड एक ब्रीथ केले स्लो ब्रिदिंग केले डीप ब्रिदिंग केले दॅट मोमेंट कॅन बी स्टॉप ऑर डिले कळ्ळें करपा ताका लागून मातशें केल्लें सावन ते मातशें गोंयच्या भुरग्यांक खूब जाणांक आवडलें कित्याक खूब जाणांनी झगडी खंय ना खंय केल्यात आसली खंय करूंक सुद्दां ना जाल्यार रस्त्यार सुद्दां कोणी ओवरटेक केला कोणें कोणाक थापटेलोच आसतलो सो ते राग आहात गोंयकाराच्या हितून आनी सात जाली काय मागीर दोन भोट पोटान येतकच सगळेच आपूण मागीर भाये जाता न्ही रे ताका लागून दॅट सॉंग वॉज अ नीड आनी अरे ते रिस्पॉन्स के पळय आय डोंट डू इट फॉर रिस्पॉन्स It is आय सेड नो expressing yourself. एक्सप्रेसिंग माय पीस ऑफ मायंड हांवें पयलीं फुग्यांनी झगडी एकल्याचा हात बी कट केल्लो ताका लागून मातशें तें केल्लें कित्याक म्हाज्या मदीं सो दॅट आय कॅन स्लीप पिसफुली थिंकींग आय डिड समथींग टू मेक Something अवेअरनेस good. Okay. अनिकेत ज्या गोष्टी खातीर आमची ओळख जाली आणि ऑब्वियसली द म्युझिक दॅट इज देअर ऑन आर प्रोमो विच इज आमगेल कारवार आय थिंक तुझ्या कडच्यान जर हांव ते लास्ट मे बी फ्यू लायन्स ऑफ आमगेल कारवार आय वॉन्ट टू एंड दिस शो ऑन दॅट नोट ओके पिनकोड 581304 कारवार जन्म जालो हिंगा हिंचे लोक मागेल परिवार सांगता तुका चल आमगेल कारवारची स्टोरी मॉर्निंग स्टार्ट जाता आमगेल 2 इडली विथ सांबार गाडी घोडो नाका आम्ही फिरता हिंगा रिक्षात
टॅलेंट नाही कमी आणि नाही कमी शिक्षा तो फेवरेट एक डिश नुसत्या मेळटा हिंगा सस्तात काम कन जाम जाल की सांजेर मात्र बसतात हळू उरता फुल दिवसाक वाड्यार सगळ्या जात्रेक खाऊन पिऊन राईट नाटक पळो सुट्रा रात्रेक कितले मजा येता तुका सांगला कळचे ना केन्ना यो आमगेल कारवार मागीर वापस वयचो ना ओके रवींद्र आता वटा आमचा कारवार ऍक्च्युली म्हाका मरे ते काडलेले रे म्हणजे आणि आय वॉज लायक गड म्हण कारवार आम्ही केन्ना वयतना आनी तेंची भाशा मातशी ती वेगळी जाता आनी गोंयानूय सेम मरे कोंकणी पेडण्या टू काणकोणा वेगळी जाता न्हू डायरेक्ट आनी चेंज कारवारची मातशी कारवारची मातशी सगळी बरी दिसली आयकपाक Guys, thank you very much for joining me on this very special program on World Music Day. म्हाका दिसता हो जॉनर लोकां मेरेन पावचो म्हाका दिसता खूब अवेअरनेस जाला गली बॉय सारखे पिक्चर म्हणा किंवा वेगवेगळे टॅलेंट हंट शोजच्या माध्यमांतल्यान येता बट एक बरी गजाल जी म्हाका दिसता आमच्या गोंयाच्या आर्ट फॉर्मान आमकां पळोवंक मेळटा ते मागीर तियात्र जावं किंवा आनी कसलो वेगळो आर्ट फॉर्म जावं एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि दोन आर्टिस्ट आसा म्हाज्या कडेन एक जाका हांव आदी पासून वळखता दॅट इज अमित जाणें पॅशन चूज केली आपले आनी म्हाका दिसता बेसिकली आपल्याक कितें करपाक जाय हाजेर चड भर दितना सोसायटीन आपूण चेंज कसो हाडूंक शकता हाजेर ताणें हें केला फोकस केला तशेंच अनिकेत बाब थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अँड गिवींग अस द प्रोमो सॉंग दॅट हॅव कनेक्टेड with all the Karwar people as well as in Goa. Thank you very much for joining. देव बरें करूं तुम्ही पळयत रावात प्रुडंट